सीएमान आता क्लॅरिफाय केला इट इज ओन्ली अप टू इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे 1972 पयलीं येयला ताजेच येता त्या टायमा पर्यंत तर म्हाका दिसना ते मायग्रेशन इतलो होलसेल जो आतां सद्या आसा तसो नासलो त्या यू आर टायमार. मिस्टेकन. हांव ते 2014 पर्यंत रेग्युलरायज करूंक सोदता. आतां करूंक 2014 पर्यंत करूंक सोदता, नॉट 1972. दॅट्स वॉट सीएम सेड. इट इज 2014. तू कार्ड आनी पळय, इट इज 2014 पर्यंत तो रेग्युलरायज करूं. 2014 नंतरचे सुद्धा आतां दे वेर इन म्हजे जेन्ना हांवें चॅलेंज केला, दे वेर सपोज टू फायल एन एफिडेविट. ईच अँड एवरी कलेक्टर, ईच अँड एवरी SDM, ईच अँड एवरी मामलेदार वॉज सपोज टू फायल इन देर ड्युटीज विथीन 180 days. तांणी तेका रेग्युलरायज करूंक जाय आशिल्लें. ही आतां ताजी टायम फ्रेम वाडयली म्हणून हें वाडना. हे सब्जेक्ट एंड ड्युटीज तशेंच आसा. तातूंत हे सगळे ऑफिसर्स त्रासान पडटले. सो दॅट इज दे हॅव टू नो दीस. कितें आसा ते वाचूंक जाय, ड्युटीज कितें आसा ते तांच्यो. आनी टुमारो वी वील रीड इट 198 विथ दीस थिंग्स ऑफ BNSS आनी हे आमी तांचेर केसी क्रिमिनल घालतले आनी आमी सँक्शन मागतले ताचेर. कित्याक तेज्यो ऑर्डरी ताणें ऑर्डरी भायर वचूं शकनात ते. तुवें रेग्युलरायज केलें न्हय, नो डावट तुवें केलें समज. बाकीचे इल्लिगल आहा ते कित्याक म्हणूंक ना तुवें? ते आज पर्यंत म्हणूंक ना तुवें. तूं रेग्युलरायज 8 दिसां भितर करता आनी हें कित्याक म्हणना? हे 180 days तुका दिल्ले ते 6 म्हयन्यांनी तुवें करपाक जाय आशिल्लें. तुवें आज एक करूंक ना तुवें. सो वी वील सी दॅट एक्शन इज टेकन ऑन ऑल दीस पीपल.